देवाचो बाप तूं मोचो बाप, देवाचो बाप तूं मोची भोय, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू सोगी आमी सोगी एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज चवथो दीस नोवेनाचो भाग्योन जुझेवाजाचे परबेक आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून पेरपेत्वा सुकोरीन आब्रांचीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी भेट देवाक दिनवासून भेटयता. दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या जोझफ बोकारो हाच्या ओतमे पासत आमी मागुया. तशींच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया पॉल फेर्नांडीस 90 वर्सां बत्तात आयज देवाक आर्गां दिवया ताचे पासत. तशेंच एशलन फेर्नांडीस आनी एना डिसोजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. वेलंकी आनी रायना आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी काजारी जिविताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमचे फिरगोजीन वेलिनो गॉयस आनी जेमिका मनीषा फेर्नांडीस लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात. तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जी कोण पिडेंत आसात तांचे पासत, जी कोण सांडलोली आसात तांचे पासत, जी कोण वेगवेगळे तरेच्या पेरिगान आसात तांचे पासत भाग्योन जुझेवाजाचे मजतीन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो इकोट तुमचे सवे आसूं. आमी भाग्योन देवाचें नोयन कोत्ता आनी आयज भाग्योन जिवा म्हणटा आमकां जो कोण मरण हाडिना तसलें पातो कोत्ता आमी ताच्या पासत मागूंक जाय. आनी कितेंय तुमी देवा लागीं मागशीत जाल्यार देव आमकां दितलो हें आमच्या मनांत घालता. वस्त मनांत दवरुया आनीक हे मिसांत पांटो घेवया. आयच्या नोवेनाचो विशय ल्हानविकायेन जिवन देवाचेर भरवंसो दवरूंक भाग्यवंत जुझेवाज आमकां देख दिता. भाग्यवंत अगुस्तीन अशें म्हणटालो, इट वॉज प्रायड दॅट चेंज्ड एंजल्स इंटू डेव्हिल्स. It is humility that makes man as angels. जोरी गोर आंज बोडव्यांक देवाच्या हाजीरपणांतले खाला उडयता जाल्यार ल्हानविकाय मनशाक ताच्या मनीस भेसांतलो उखलून दैवीक आसण्यान भरता. ल्हानविकाय न्हयच भाग्यवंत जिविताचो मुकूट पूण भाग्यवंत जिवीत जोडपाचो मारोग. कित्याक ल्हानविकायेन जियेतलो मनीस देवाचेर पातयेवन जियेता आनी जिविताच्या दर एका पावलार देवाचेरूच ताची नदर आसता. भाग्यवंत जुझेवाजान हीच आपली जिविताची चाल केली देखून ल्हानविकायेचो तो आमकां व्हड नमुनो जालो. ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचें संवसारीपण ल्हानविकायेचें जावंक ताचे सारको आमी भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून घेवंक पावूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावत फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फळां आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा म्हजो दुनिया चालून सांगता, मना चिंतून तळान सारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच कुवार मरी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून
आमकां सासनाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकुतकोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सुमिया काकुतकोर सोम्या काकुतकोर प्रार्थना. सोर पदवीदारा सासनाचे देवा, तुजे एकलेच पुता वरवीं आमकां तुवें जे मानाक नवी रचना केली आनी आमचे मनशा सैम तुका एकठावलें. जे कृपेन आमकां अदीक अदीक ताजे सारकी कोर म्हूण मागता. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासना. भाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितें आमी देवाचे कुशे पोरमणे ताजे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण बोरवंसो आसा. आनी जोर तर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणो. जें आमी ताजे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरण हाडिना तसलें पातक कोत्ता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्यांक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसलें पातक आसा. असलें पातक कोत्तल्या खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसलें पातक आसा. जी कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगिता आनी नोश्टांक तांचेर कसलीच पदवी ना. हें आमी जाणो. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्टांच्या ताब्यांत आसा हें आमी जाणो. आनिकूय आमी जाणो, देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवांक पयस करात. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. म्हणुया, सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताजे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोश भरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटूं ताजी स्तुती करूं. हातूंत ताज्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग कोत्ता. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. काळोखान आसलेल्या लोकांक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak
Sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू आनी ताचे शीश जुद्यांत गेले. थंय तांचे सांगात रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं आयनोनांत थंय उदक चोड देखून जिवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जिवांवाक आजून बोणकुणीन घालूंक नासलो. एकदां जिवांचे कांय शिश्यांनी एका जुद्या लागीं शुद्धी विशीं वाद विवाद सुरू जालो आनी ते जिवांशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्दाना पलतडी जो तुजे सांगात आसलो आनी जाचे विशीं तुवें ग्वाही दिल्या तो पळे हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जिवांवान जाप दिवन म्हळें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला. अशें हांवें म्हळां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं ग्वायकी दितात. अकोल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे कुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी कुशालकाय. ती आतां बरोन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू न्हवरो आनी पोरजा ताची ओकोल. तर जॉन बातिस्ट स्नान दितालो आनी तेच बराबर जेजूय आपणाचें स्नान दिवंक लागलो. आनीक थोड्यान वचोन जॉन बातिस्ताक कंप्लेन केली. जाचे विशीं तो उलयतालो तो स्नान दिता. आनीक जॉन बातिस्ट सांगता, बेस्ट मॅन मासता. कितले बेस्ट मॅन जाले, 20 जाले, मागीर 11 जाता, मागीर 9 जाता. ते दोग जाण बेस्ट मॅन आसताले आदीं. म्हणटच आपूण म्हणटा देडो. आनी जुद्यां मोदें देडो कितें कोत्तालो? देडो सगळी तयारी कोत्तालो. काजराची तयारी तो कोत्तालो. तितलेंनूय सुपरविजन कोत्तालो सगळें. आनी निमणो ताचो रूम तयार कोत्तालो. ओकोल न्हवऱ्याचो रूम तयार कोत्तालो. आनी जालें म्हणटूच भिडान बांदू न्हवऱ्याक व्हंकलेक आपणाचे तयार केल्ल्या रुमांक धाडटालो. आनी आपूण गेलो, जालें म्हजें काम. हें म्हजें काम. संपयलें हें काम दिल्लें तें. तें जॉन बातिस्ट सांगता, हांवें एक देडो म्हाका धाडलो तयारी करपाक जेजूची. आनी जेजूची हांवें तयारी केली. कित्याक हांव ल्हान, तो व्हडलो. म्हणटच हांव दिसा दिसा ल्हान जायत गेलो, पूण ताणें दिसा दिसा व्हडलो जायत वचूंक जाय. कित्याक देवानूच म्हाका विचून काडलां हें काम करपाक, जेजूचे तयारेचें काम. आनी जेन्ना जरी तर तो स्नान दिता, बरें जालें. म्हजें काम म्हणें जायत गेलें, पूण ताचें काम चडत गेलें. तर सांगूंक सोदता, हांव एक देडो म्हणटच देडो कसो हांवें म्हजें काम संपयलें. निमणें म्हणटा ते भाशेन जेजूच्या हातांत सोडलें सगळें. तर आयज आमी नातालांचो काळ संपयता. फाल्यां जेजूच्या बातिजमाची आमी परब कोत्तले. हो काळ आयज काबार जाता, नातालांचो काळ. आनी संपयता आसतना जेजू व्हडलो जावंक जाय आनी जॉन बातिस्ट ल्हान जावंक जाय. हेच भाशेन आमच्या जिवितांत जेजू व्हडलो जावंक जाय आनी आमी ल्हान जावंक जाय. आमी देडे सगळे जेजूचे. तयारी कोत्ता जेजूक ह्या संवसारांत येयला ताका परगट करपाक
आनी परगट करून तो व्हडलो जावंक जाय आनी आमी ल्हान जावंक जाय हें तेणें एपिसांत आमकां मागुया. मागपाचो वेळो ही थोडी मागणी आमी देवाच्या फुड्यांत घालुया. आमचे धर्मीक फुडारी आपूण पयले आपल्या जिविताचे चाली आनी वागणुकीतेन आपले पोरजेक ल्हानविकायेचे प्रतीक जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राज्यीक फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी कारभाऱ्यांनी आपले ल्हानवीक सेवेंतल्यान सबार तरेच्या प्रश्नांक आनी निराशेपणांक संपडल्या तांणी दया काकलूत दाखोवंक आमी तांकां भरोसो दिवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजून आपले ल्हानविकाय जिवितांतल्यान आमकां सगल्यांक देख दिल्या. हेच देखींतल्यान ल्हानविकायेचें जिवीत आमी जिवंक आनी भाग्यवंत जुझेवाजा भाशेन एक भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक पावूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. स्वर्गीय बापा आमच्या बान आमच्या नांवान तुका मागणी उबारल्यात ते आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता आसणी जा म्हूण मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, बरी खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मैवोन देवा फावो मान आमी दिवचो कर आनी पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वासपणा एका मोनाच्या नाका काळजाची आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सत्य जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचे सास्तीक येवजण उक्तें जालें केलें
आनी तो सगळे पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोत्पूत तुजो आमचे विनाश सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गींचे सत दरबारां सांगाती मोहिमेच कितोन एकाच तड्यान आमी गायता. Pavitra, 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्गानी संसार पडला तुज्या वैभवान, उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नांव येता ताका जय, उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मोरांक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भावाड ताचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसार आणि प्रोज्योतपणावरवीं तुवें आमकां सोडून संसाराच्या सरसुदारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कोणार गो शुतेल्या मास मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान दर बापा सर्व नोंद वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमी एकामेका पासत मागूंक फाव. जेजू म्हणटा मागात एकामेका पासत. आनीक केरीत भाशेन जेवाज मागतालो हो करून जेन्ना मनीस करजेक सांपडला, जेन्ना एक मरण वयता तेन्ना आपणाचो तेस कोत्तालो त्या मनशा पासत, जीं मेल्यान तांकां बुजवण मेल्ल्यांची तांची मेल्यान तांकां बुजवण दिवपा. आनीक केरीत भाशेन आपणाचें देवस्थान सांती साक्रामेंताची हें दाखयतालो, हिसाक वेतालो सदांच. तोरींच भावणां मनान धरून सगळे आमचे आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं,
तुझी कशी साकार जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपतो ग्रास जाय समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दयाकळ जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय स्मेज क्रिस्तान दवतांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकोडान सांबाळ जशी येता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक स्मेची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दी देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी हो जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप कटा त्या शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी तुमी आदले म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D35 पेज नंबर 66 D35 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थना. सर्वेस्पर आमचे बापा, जे पोरजेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोनवाळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळून दी. हे पुरी हे सोडत्या जिविताचे देण्यांचो गरज आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमी फुडें वचोशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पिडेस्तांचेर करपाचें करीत मागणें. सर्गीचे बापा, पातकार, दुखीक, पिडेक आनी उडचण्यांक सांपडल्या ताईं तुजें काळीज कितें मधूर तें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलें. तेच परी जे सेवका भक्तिवन जेवाजान आपल्या जिवितांत आनी मरणान जिनोस्वार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी पवित्रसभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडोय. आमी तुजे मोगाची नीज गोंय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. अदीक करून हो करीम मिलाद ताचेच मजतीन आमकां मेळो शिको. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bagi monta